ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा. अर्थू आपणाल सक्कड काम ब्रह्माक जवो दैवी शक्तीक समर्पण कोरनू कामा वैर कसलोय मोह कोण दवरना की तांकां तांगेल कर्माच कसलोय परिणाम भोगूका जायना. कशी कमलाची पान उदकांत आसुनूय ताका उदक लागयना की तशीच एक पटी एक गुरू आपणाल शिष्यां लोटू एक गांवां दाखून आनी एक गांवांक घुंवत आशिल्लो. ते गुरूल शिष्य जाल्ल्यान शिष्य एक जाग्यार राबनाशी तागेले ओटूच घुंवतलेची आनी कसले संपत्तूय दवरून घेनाशिल्लीची. तांतूली एक शिष्य तेवई कसले मोहाजालांत येना तशी मस्त प्रयास करत आशिल्लो. एक चंदीचे लितांगेल मुखार वतस. प्रायेच्यो शिष्यो तिका चड पळयना तशी आकर्षित जायना तशी मस्त प्रयत्न करतस. एकदमाक ती चेल्ली एक न्हंयची लागीं राबली. ते न्हंयची वैरी एक रुखा गेल्लो सेतुशी घालन दवरला. तिका ताजे वयर चमकुचाक भंय करतशी दिसता. ती हांगेल वाटेक आड्डे राबल्या. मस्त वेळ ती वतली म्हूण राखले नंतर गुरून तिका निमगिल्या. तुका कसले सहाय जावका काय म्हूण. तिणें मात्ते हालोनू वई म्हूण सांगलें. शिष्यांनी पुरा राबून पळयत आसतना गुरून तिका उबारून सोडल्या आनी वत राबलो. शिष्यांक पुरा आघातू. तो शीदा न्हंयची वयल्यान रुखार चमकून गेलो आनी तिका तेकड सोडून वपास मुखार चमकलो. तांणी नित्यावरीची चमकून वचूं लागलेची. जाल्यार तो प्राये शिष्य मात्र मस्त आघातांतूच आशिल्लो. ताका आपणाल दोळ्या वयर विश्वास उच बैसना. तो वपास गुरूल दिकान पळयतस. अविश्वासू आघातू आनी प्रश्नी भरलेल दोळ्यान ताका गुरू वैरी अळशीकय जाल्या. हें पुरा गुरूक मना गेलेलें. कडेर गुरून निमगिल्या. तुका कसलें सांगू आसुया म्हूण. शिष्यान सांगलें, तुमी संन्यासी, तुमी चेल्लेले विशय आलोचनताय करूं नज. तशें आसतना तुमी एक चेल्लेक इतली दूर कशी तें व्हांवन व्हेलें. गुरून म्हणलें, अरे सायबा, हांव तिका तूं घुसोवन कितले की घंटे जाले. तूं कसो आनीकय तिका उबोन घुंवतस रे. शिष्याक तो कसो सांगतस म्हूण कळयनी. गुरू म्हणालो, तूं कसले काम पवित्र मनान केल्ले री. म्हळ्यार मनान तूं देवाल सतत स्मरण करतच केल्ल्या री तूं केल्लेल कामाचे तुगेल वयर कसले परिणाम आसना. तुगेल वयर कसलोय संस्कार जायना आनी तुका ताजी परिणाम भोगूंकाय जायना. जाल्यार तुवें कसले कामाचे मोह घेवन तें काम केल्यार ताजे संस्कार तुगेल वयर जाता आनी ताजी कर्मय तुवें भोगूंका जाता. कसले काम करतना ताजे वयर मोह जवो तिरस्कार जवो दोन्ही आसूं नज. ते संभव जावका जाल्यार केदनाय सतत स्मरणेनची काम कोरका.